प्रेस घेवपाचें कारण म्हळ्यार की 2023 जी फिशरमॅन ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक सबसिडी मेवता आनी आयज पासून ते एसटी लोक आहा आमच्या तिसवाडीचे फिशरमॅन तिंगा आयज पर्यंत सबसिडी मेळूंक ना आनी जेन्ना आमी दोनदा फिशरी डिपार्टमेंटान गेले इन्क्वायरी करपाक आनी आमी डायरेक्टराक मेवले ते थोडे ऑफिसर म्हणटा की आमी फायल धाडलेली सीएमान तुमची फायल पेंडींग दवरला आनी एक दोनूयदा आमकां एकूच रिप्लाय जेन्ना आमी ताका विचारलें एसटीचो फंड्स कितलो जालो ते म्हळ्यार 1 करोड तुमकां सँक्शन जालोलो जाल्यार हांवें सांगलें विचारलें ताका 23 ते पयशे मेळोवपाक जाय आहले 23 जाले 24 मेळोंक ना 25 मेळोंक ना म्हणजे एका गुन्यांवकारी कोण आनी तिचो एक रिप्लाय कितें आसता म्हणजे अगेन्स्ट कहो फिशरमॅनाचे कितें विचारल्यार म्हणटा ते कितें तुमकां जाता तें कर करपाचो इशू ना जाता तें करपाचो इशू ना हांवें ताका सांगलें आमकां कितें करपाक जाता तें ऑफिस थोडे ऑफिसर आहा डिपार्टमेंट फिशरी डिपार्टमेंट हो ऑफिसर आहा की तुमकां जाता तें कर कोणाक सांगता थिंगा सांग अहें आहा ऑफिसर देखून ही प्रेस घेवपाचें कारण म्हणल्यार हे म्हणजे आमचे पयशे आमकां मेळना आमी ते आयज टॅक्स आहा तें फिशरीन डबल ट्रिबल केलेलें आसा पूण ही सबसिडी पयलीं तुमी जाणा 50 मेळटाले ते 30 केले आमी लेटरां दिवन ते 30 दिया न्हू आनी हे एसटीचे फंड्स आनी जरी तो एसटी जो सेंटराक सान फंड्स येता हो रिटर्न गेलो मागीर सेकेंड टायम फंड्स येवपाक जायते प्रॉब्लेम जाता कित्याक ते चिंता की गोंयान एसटीच्या लोकांक गरज ना पयशांची ताका लागून मेन सीएमाच्या कानार वचपाक जाय की डिपार्टमेंटान सांगलां तुवें आमची फायल पेंडींग दवरला म्हणून 23 आनी हांव सीएमा कडेन मागता जरी तर आमी फोटो उलयता जे तुवें आमकां आमच्या बरा एक मिटींग अरेंज करून त्या फिशरी डिपार्टमेंटान जे ऑफिसर आहा न्हू तिकाय या पळय हांव सांगता ते कोण कोण जेन्ना आमी गेला तेन्ना तिकाय या पळय म्हणून आनी तिचीय नांवां सांगता तुका फुडल्यान जावं दी कोणाक लागून हे पयशे पेंडींग उरले आनी हे 23 पयशे जरी तर हे 23 30 हजार दिवपाक रडटा जाल्यार आनी व्हडले स्किमी कोत्ता तुमी आनी फिशरी मिनिस्टर तुवें फाटीं कांपाला व्हडलें एक फंक्शन केलें 100 कोटीचें तेन्ना तुका एप्रुवल लागना आहलो आनी 30 हजारांक तुका एप्रुवल जावं पडटा आनी आनीक एक सांगता की ते आमकां 1 कोटी सँक्शन जालो एसटी लोकांक ते म्हणटा 25% पयले पास करून घेवंक जाय खंय म्हणजे 25% 25 लाख आतां हेजे 4 भाग जाले न्हू आमकां 1 कोटी जेन्ना सँक्शन जालें तेच पास करून दिवचें आहलें लोकांक आयज अहें जालेलें आहा की लोकांक नुस्तें कमी मेवता तुमी आतां फाटीं तुमचो हांवें एक पयलो न्यूज फिशरी मिनिस्टर म्हणटा कितें एलईडीचो इशू काडलेलो एलईडी लायटी घालपाक मेन गुन्यांवकार फिशरी डिपार्टमेंट आनी फिशरी मिनिस्टर हें आयकलां स्टेटमेंट तें जाल्यार आपूण ड्रोनाचे खबरो सोड एवॉर्ड दिवपी मनीस तूंत जे एलईडी लायटी घालून नुस्तें मारता थिंगा एवॉर्ड दिवपी हें डिपार्टमेंट आनी ह्या डिपार्टमेंटाक लागून आयज हें पाड पडलेलें आहा इल्लिगल देखून बंद जायना तो हे जी सबसिडी पळय बारीक लोकांक कितें मेवता हे डिपार्टमेंटाचे मनीस सारके ना सगळे मिनिस्टर कितें आयज आहलो मिनिस्टर फाल्यां दुसरो जातालो पूण डिपार्टमेंटान जे ऑफिसर आहा न्हू ते सारके आसपाक जाय नाजाल्यार लोकांक अशें रस्त्यार येवंक पडचें ना आहलें ताका लागून हांव सीएमा कडेन मागतां तूं केन्ना पळय आमी एनी टायम तुज्या बारा मिटींग करपाक रेडी आहा आनी जे ऑफिसरान सांगलां तुजें नांव ज्या फिशरी डिपार्टमेंट त्या ऑफिसरांक तुज्या फुडल्यान तूं विचार कोणाक लागून फायल पेंडींग उरली काय सबसिडीची एसटी लोकां हे तिसवाडीचे लोक एसटी लोक आमी तुजें कितें वायट केलां सीएमा कडेन मागता हांवें तुजें वायट कितें केलां फिशरमॅनान ह्या लोकांक तुजें ना न्हू जे एसटी लोकांचे पयशे तर मेवपाक अशें तुमी त्रास करता जाल्यार आनी कोणाच्या फुड्यान वयतले आमी वयल्यान मागीर सेकेंड टायम सांगता तुमी कोण चल्ले एमएलएच्या फुड्यान वच तिका सांग फाटीं आमी तशेंच आमची तालिगांवची एमएलए कडेन गेले ती 48 जाणांचे पास करून घेतले आरे एवरी टायम आमी मिनिस्टर एमएलएकूच तर सांगलें जाल्यार आमी फायदो कितें आमचो फिशरमॅन म्हणून आनी डिपार्टमेंट कित्याक आहा हें आनी तिचे दादागिरी पळय तूं कोणाक सांगता थिंगा सांग वच कोणाच्या फुड्यान आमकां पडलें ना म्हणटा ते चला म्हणटा तुमी आनी आनीक एक तेणी सेकेंड व्हडली मिस्टेक केला ज्यो जेन्ना आमी फायली सबमीट करता पेट्रोल सबसिडी थोड्यांच्यो मे जुनान फायली दिले तिच्यो फायली पास केला आनी फेब्रुवारी मार्चान फायली दिल्योच्यो तुवें फायली दवरला विचारल्यार सांगता ना आमी लेटर वायज काडटा न्हू अरे आमी लेटर वायज काडटा म्हणजे कितें तूं जुनाचे फायली पास करता आनी फेब्रुवारी सांगता म्हणजे आनी कोणाक सांगपाचें फाटीं हांव ते साबी वता सेक्रेटरी कोण आहा तो फिशरी मिनिस्टर ताका मेवला ताकाय सांगलें तेज्या कानार घातलें मागीर तेज्या पीएक फोन केलो प्रथमेशाक सर म्हण आमकां एपॉयंटमेंट दी तो म्हणलेलो मिनिस्टर ना कित्याक आमकां अशें प्रॉब्लेम कितें प्रॉब्लेम जाला हांवें एसटीचे पयशे 23 अजून ना म्हणलें आमकां येवंक ना थोड्या लोकांक एश तो म्हणलेलो पळयता आपूण कितें करपाक हांवें कितें करतलो 23 जालें 25 जालें कांय ना फायदो हो जाणा हो हेजी बायल हो एक फिशरमॅनाचो ओल्ड हेजी बायल फाटले 2 वर्सां जालीं बडी दुयेंस हो सकाळींचो दोरयान वयता नुस्तें मारता आनी सोत्या नुस्तें विकूंक वयता आपूण
अरे एका आयज कोणाचे पयशांची ते कोणे पयशे घेतलेले तेजे बायले कडल्यान दुयेंसाक ते दिवपाक तरी मेवताले जाल्यार 2 वर्सांचे 23-24 मेवले जाल्यार ते ना सांगले तांकां एवरी टायम कशें म्हणून दीस काडटले नुस्तेकार एक आयज 25 चलता मरे गव्हर्मेंट ऑफिसर रावता एक दिसा पेमेंट लेट जाल्यार बायलो इसोना थिंगा अरे पयशे खंय घाले काय म्हणून आनी आमी कित्याक रावूं आनी वयल्यान तिचे आमी आयकोपाक आहा तेंच आमी सादता रिजन कितें बाबा कितें रिजन तो म्हणटा कितें 25% पास कोत्ता अरे 1 कोटी पास जालेले वेस्टी लोकांक 23 बजेट गेले खंय 24 पयशे खंय गेले रिटर्न गेले तो म्हणटा रे आतां कितें म्हणटा आतां तुमकां मेवचे ना म्हणटा पयशे मेवल्यार ऑगस्टान म्हणटा ते रिटर्न गेले खंय 35 काय 30 लॅक्स आहले ते आमचे एसटीचे फंड्स उरले रे ते दिसाले कित्याक गेले ना सीएमान पेंडींग दवरला म्हणटा फायल आमी धाडलेली हें कितें नाका जालेलें टॅक्सां वाडयता आहा मरे नेट लायसन वाडयलें मागीर फिशींग कॅनोचें वाडयलें सगळें वाडयता आहा आमचे 30 वाडीचे 40 उरला आनी 40 फिशरमॅन उरला 30 वाडीचे आनी 35 काय 38 लॅक्स उरलेले यूज जाताले न्हू ते रिटर्न वयता न्हू पयशे यूज करूंक मेळना जेन्ना बजेट आदी बिफोर मार्च म्हणल्यार ते यूज करपाक जाय ना ते रिटर्न वयता पयशे मॉडर्न टॅक्नोलॉजी म्हणजे कितें तुका आनी म्हाका खबर आसता आमी कितें सायंटिस्ट आमकां आयज क्लायमेटाचें कितें जालां क्लायमेट कितें चेंज जाला हेजेर कोण विचार केला आमी मेल्यार 4 दीस दूख मरे तशें गोंयान 4 दीस दूख आसता 5 दिसा सगळें विसरून वयता ड्रोन बिरोन ते कोण तो चलयतलो ड्रोन कोण चलयतलो ड्रोन बसोन बोटी घे मरे बोटी घे स्टाफ घे आनी थंय बसया मरे कोण सांगता बंद जायना म्हणून इल्लीगल पुलिसांक काड बायडय डिपार्टमेंटाक सांग तूं कर म्हणून काम कोण सांगता जायना बंद अरे म्हाका तर घरा कडेन नुस्तें पावता सकाळीं बरें बरें इसवण मोठे वागी म्हाका कित्याक पडला नुस्तें बंद करपाक इल्लीगल पावता थिंगा 100% न्हू अरे बाबा मोतऱ्यांक कित्याक सगल्यांकूच पावता सादो एमएलए लेगून पावता एमएलए सगल्यांक पावता एलईडी कोत्ता तें सगळें फ्री मरे तिंका ना फेस टू फेस सांग म्हाज्या जे रिसार म्हणून तिंगा एवॉर्ड कोणी दिला काय सारू एलईडी लायटी घालता एवॉर्ड कोणी दिला काय सारू पयलींचे एलईडी लायटी जेन्ना आयिल्ले तेन्ना एवॉर्ड कोणी दिलेले डिपार्टमेंटान दिना तिंगा एलईडी बरे म्हणून आतां कित्याक रडटा तुमी एलईडीन पाड घाले म्हणून आमकां खबर आहलें न्हू एलईडी लायटी स्टडी करपाक जाय हाडले आनी कोणाच्या माथ्यार घाले आतां रडटा तिंगा पेट्रोलिंग बोट ना मरे सादी एक सायज जाल्यार ते एक सायज यूज केल्यार तिंगा 6 म्हयने मोडोन आसता तो कंट्रोल रूम आहा तो म्हणटा तो कंट्रोल रूमाक फोन कर आमकां मागीर बोट मोडला म्हणटा ते जायना